गोवा डेअरीच्या संचालक मंडळाच्या वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। राजेश फळदेसाय आणि विठोबा देसायाचे पॅनल जैतिवंत जाले। गोवा डेअरीच्या वेंचणुकेत 12 गटांतल्यान जैतिवंत गटांतले 9 वांगडी संचालक म्हूण वेंचून आयल्यात। कुटीतल्या सहकारी भवनांत जाल्ल्या गोवा डेअरीच्या वेंचणुकेत 95% मतदान जाल्ले। गोंयांतल्या वट्ट 167 सहकारी संस्थांतल्यान 160 संस्थांच्या अध्यक्षांनी मतदानांत वांटो घेतिल्लो। हे वेंचणुकेत व्हडा संख्येन हाजीर रावन विविध दूत संस्थांच्या अध्यक्षांनी मतदान केल्लें। शेतकारांनी आमचेर एक विश्वास दाखयलो आनी परत एकदा आमकां निवडून दिलो की गोवा डेअरी साबार करपाक। आज गोवा डेअरीची परिस्थिती आहा ती खूब कठीण आहा, ती आमी जबाबदारी स्विकारतले आनी गोवा डेअरी सांबाळून तेजी एक परत एक नांव वयर काडटले। आज सेलाचो खूब डावन जालो आहा, डेअरी सामकी डबकाय गेल्ली आहा। म्हणटकीर आमकां खूब कश्ट घेवचे पडटले, सरकाराचोय सपोर्ट घेवचो पडटलो आनी तेजी वयर काडची पडटली। आमी फार्मरां ही सपोज तांकां प्रायस वाडोवन दिवपाक खावडी प्लांट बंद आसा तो चालू करून तांकां खावड सप्लाय करतले आनी आमी सगळीं एक संग रावन डेअरी साबार करतले। चेअरमॅन कोण असेल तुमचो? चेअरमॅन निवड 7 दिसां नंतर।